एक जो गजाल तुम्ही सुरवातीक जे उलयतना म्हणे आनी आय हॅव दीस वर्बेटीम की कायद्याचेर बोट दवरून जर काणयो सांगपाचें आसा जाल्यार हें डिपार्टमेंट बंद जावप सुद्दां परवडटा. ना जाल्यार फक्त दर खेपेक वचून हांगा त्योच गजाली परत परत उलोवप जर जालें जाल्यार आमी फक्त आमचो वेळ वाया घालयता. हें कित्याक आयलें हातूंत भितरल्यान भायर? हाजो कारण तुका सगळ्यांक खबर आसा की हांव संघर्शांतल्यान आनी चळवळींतल्यान आयिल्लो मनीस. आनी जे हे ट्रायबल डिपार्टमेंट सेटअप करपा खातीर संपूर्ण गोंयच्या म्हज्या आदिवासी समाजान हांव जो सुरवाती पासून ते आज पर्यंत ज्यांचो सहभाग आसा तांकां हांव पयलू सगळ्यांक सलाम करतलो. कारण तेंचे लागून हे आदिवासी खातें जें आसा तें निर्माण जावपाक पावलें. पूण जेजे फाटल्यान उद्देश आसा, जेजे फाटल्यान त्या शेतकरी किंवा तो आदिवासी समाजाचो आवाज जो आसा किंवा ज्यो घटनात्मक ज्यो अधिकार जे आसा ते कॉन्स्टिट्युशनल जे रायट जे आसा ते रायट मेळपा खातीर हे आदिवासी ट्रायबल खात्याची स्थापना जाली. पूण गेली 2012 तेजे एक्चुअली इम्प्लिमेंटेशन जावपा खातीर सेटअप जालें हें जालें तें आंदोलन जालें तेजेर हांव फाटल्यान वचना. एटलिस्ट 2012 ते आज पर्यंत ज्यो काही गोष्टी दिवपाक जाय आशिल्ल्यो, कारण म्हाका याद आसा की 2011 ज्या वेळाचेर हें आपलें आंदोलन जाल्लें आशिल्लें त्या आंदोलनाक पूर्णपणे ज्या पक्षान हांव आसा त्या पक्षान पूर्णपणे समर्थन दिल्लें आशिल्लें. बरोबर. जाल्यार 2012 ते आज पर्यंत इशू फक्त 2 आशिल्ले. म्हणजे जितलें आमी हांव 2000 मे 25 ह्याच दिसा हांव उलोवना. हांव 2024तल्या 25 मे दिसा सुद्दां हेच उलयलेलो आसा. ताजेर केन्ना कोणी बोवाळ केले ना. आणि ह्या संदर्भान म्हाका गोंयचे मुख्यमंत्र्यान सुद्दां आपोवन व्हेल्लो आशिल्लो आनी त्या वेळार आदरणीय आमचे अध्यक्ष जे आसात भाजपा तोय थंय उपस्थित आशिल्लो. हांवें सांगलें तुमी काम करा, लोकां खातीर न्याय दिया. कारण हें खातें जें आसा पळय न्ही तें सरकारान कोणाच्या मेहरबानीन तयार जावना. तें हें करपा खातीर आमी रक्त आटयलेलें आसा. आमच्या पुर्वजांनी जो आसा तो घाम गळयलेलो आसा. 2 भुरग्यांचे बलिदान आमी त्या भुरग्यांनी केल्लो आसा. म्हजे सारकेल्या मनशान आनी मालू वेळीपान आनी बाकीच्यांनी कादय भोगिल्ले आसात. ज्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्या वेळाचेर आमी करतात आनी तुमकां सांगता त्या वेळाचेर जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ज्या वेळाचेर आमी जेन्ना सांगता त्या वेळाचेर मिटींग आपयता, हांवूय तो एज अ मंत्री म्हणून आनी हांव एक दीस सुद्दां हांवें गोंयचे मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगिल्लें आशिल्लें दोतोर आज हांव मंत्री म्हणून उलयना. एक उठाचो एक सदस्य आनी ते एजिटेशनाचो एक चळवळींतलो मनीस म्हणून हांव तुका सांगतलो. हें हांवें 2024 जाले नंतर हांवें सातत्यान उलयलां. 2023 हांवें सांगिल्लें आहा. हेजो अर्थ अशें न्ही की बाबा ह्या 2025 मे 25 2024 ते तातूंत भितर कितल्योश्यो बैठकी जाल्ल्यो आसा. म्हणून हांवें कितें म्हणिल्लें आशिल्लें गोंयचे मुख्यमंत्री जो कितें सांगता तेजें पुरेपूर तंतोतंत इम्प्लिमेंटेशन जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हें कोणी करप आसता? गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन ढेर सारी खातीं आसात. एकदां सांगलें म्हणटकीर तें फॉलोअप जावन ताका रिजल्ट दिवप आसतात. हें अधिकाऱ्या कडल्यान जायना. आनी म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें की काणयो आमकां सांगनाका, आमकां निकाल दियात. हेंच म्हजो भाशणाचो उल्लेख जावन आसा.